आज आम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, सगळे MLAs, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सगळे जण हांगा जमलेले आसा काँग्रेस ऑफिसाच्या फुडल्यान की जो अपशब्द काँग्रेस पार्टीन आमच्या नरेंद्रभाई मोदीक आणि त्यांच्या स्वर्गवादी मातेक जे त्यांच्यानी दिला तो निषेध करपाक लागून पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी फक्त एक व्यक्तिमत न्ही जाल्यार ते आमचे 140 करोड लोकांचे पंतप्रधान आसा आणि तो मान आणि सन्मान आम्ही सगळ्या लोकांनी ताका दिवपाक जाय. ज्या तरेन पंतप्रधान आयज 17 वरां 18 वरां आमचो देश फुडें व्हरपाक लागून आमची आर्थीक स्थिती मजबूत करपाक लागून जे आमकां आतां स्पिचर्स ट्रंपान दिल्या तेजे मुंहतोड जवाब दिवपाक लागून तो भायर देशान मिटिंग्यो करता चायना वांगडा, रशिया वांगडा आणि दाखोवन दिता की एक स्ट्रॉंग लिडरशीप आयज भारतान आसा. एक स्ट्रॉंग देश भारत उभरून येता आणि त्या टायमार बिहार रॅली इलेक्शन कॅम्पेन करता तेन्ना एक पार्टीचो मनीस येवन अपशब्द सामके बुरशे घाणेरडे अपशब्द जेन्ना आमच्या पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीक आणि त्यांच्या स्वर्गवासी आवयक दिता म्हाका दिसता तेन्नाच एक गरज आशिल्ली. जर काँग्रेस पार्टी खरेंच आमच्या देशाची संस्कृती संस्कार जर राखून दवरताली तेन्ना दाखोवंक जाय आशिल्लें की त्या ताबडतोब त्या एका मनशाक हाडून ताका सस्पेंड करूंक जाय आशिल्लें, ताका टर्मिनेट करूंक जाय आशिल्लें. ज्या टायमार आमच्या सुद्दां पार्टीन अशें केन्ना घडलां जाल्यार आमचे नेतृत्व जे आसा त्यांच्यानी ताबडतोब अशें केन्नाच खपोवन घेवंक ना. आमच्या पार्टीन तितून सस्पेंड केलेले आसा आणि ह्या आमच्या पार्टीन आमकां दाखोवन दिलेलें आसा की भारतीय जनता पार्टी आणि भारत देश आमचो संस्कारांचो मर्यादांचो देश आसा म्हणून. म्हाका दिसता आयज सामकी घाणेरडी गोष्ट काँग्रेस पार्टीन केल्या. आमी सगळे जाण हेचो निशेध करता आणि म्हाका दिसता आमचे राहुल गांधी ऑपोजिशन लिडर तेंच्यांनी हेच्या बद्दल माफी मागची. आमच्या देशा कडेन आमच्या पंतप्रधाना कडेन इतलें सांगता आनी 2 उतरां काबार करता. कालच्या दिसाक रेल्वे मिनिस्ट्रीन जो म्हाका दिसता एक ट्वीट केलो की कमिशनिंग ऑफ डबल ट्रॅक फ्रॉम हॉस्पीट टू वास्को ऑलमोस्ट 360 किलोमिटराचें कमिशनिंग कोतलें म्हणून. आनी खास करून तितून म्हाका दिसता दे हॅव अनाउन्स्ड की कोल ट्रान्सपोर्टेशन, स्टील ट्रान्सपोर्टेशन आनी आयर्न ओर ट्रान्सपोर्टेशन हें जातलें म्हणून. हितून म्हाका दिसता डबल इंजीन एक्सपोज जालेलें आसा. खास करून जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत सांगतालो की आजो फक्त डबल ट्रॅकिंग जातलें गोंयांत फक्त टुरिजमा लागून, पण आज हूंय ना हूंय म्हाका दिसता वयले इंजिनान एक्सपोज केलेलें आसा ह्या सरकाराक जो फक्त अडानी अंबानी हे सगळे एक कनेक्शन एका मोगान आसात. बेजिकली गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आमी जेन्ना गोंयकारांनी एक चांदोर ह्या गांवांत एक इतिहासीक प्रोटेस्ट जाल्लो, त्या प्रोटेस्टाक जायते आमदार शामील जाल्ले तेन्ना आमी आमदार नासलेले पूण थोडेशे जावं बाब दिगंबर कामत, जावं बाब शंकर बामोणकर, जावं बाब रिजनल, जावं बाब आलेसिकेर गोंयांत कोळसो नाका म्हणून हेय मुखार सरलेले. आज हे सरकाराक सपोर्ट करता. आज तेंगेलो स्टँड कितें. आनी जेन्ना मनोहर पर्रीकरान उल्लेख केलो आनी सांगलेलें की गोवा कॅनॉट अफोर्ड डबल ट्रॅकिंग आनीक पत्र बरयल्लें एनवायरमेंट मिनिस्टराक त्या वेळार की हें डबल ट्रॅकिंग आनी कोल एक्सपान्शन बंद जावपाक जाय म्हणून. 2020 ह्या वर्साक मिनिस्टरान एनवायरमेंट मिनिस्टरान लोकांक गोंयकारांक सांगलेलें की कॅपिंग जातलें मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीच्या एक्सपान्शनाक. पण हूंय ना हूंय 25 जून 25 हे एक्सपान्शन दिवपाक एनवायरमेंट क्लियरन्स दिलें. आज हे कोळशाचे जावं जिंदाल जावं अदानी हेमी सेस पासून सारखे हारी करूंक ना. कोट्यांनी रुपयांनी, हजारांनी कोटी रुपया, ऑलमोस्ट 4,000 crores of cess is pending and today this government is exposed on their double tracking. Dr. प्रमोद सावंत जो सांगतालो की कोळशाचे एक्सपान्शन जावपाचें ना, डबल ट्रॅकिंग इज ओन्ली फॉर टुरिजम, हेजेर तो कित्याक आज सायलंट आहा, एका सायलंट दवरलेलो आहा, एका आदेश केंद्रांतल्यान येल्लेले आसा काय कितें हेचो प्रश्न निर्माण जाता. आमी सगळे गोंयकारांक उलो मारता की हे जे एक्सपान्शन जे पड जाता हे आमच्या लोकांचेर एक पिडा, एक कीड
आनी हें बंद जावपाक जाय. आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन किपींग आर पॉलिटिकल डिफरन्सीस असायड आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हें गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आमी कॅम्पेन मुखार व्हरपाक जायो. आनी वी नीड टू मेक शुअर की जें आमचें एनवायरमेंट डिग्रेड करपाक कोणाक फायदो जावपाक गोंयकाराक फायदो जावपा ना. अदानी अंबानी हे सगळी क्रोनी कॅपिटलिस्ट जिंदाल हे कंपनीक जो फायदो सरकार करपाक सोदता हें आमी एक्सपोज करपाक जाय. आमी रस्त्यार येवपाक जाय आनी वी ऑल टुगेदर हॅव टू मेक शुअर दॅट गोंयांत कोळसो नाका. गोंयांत ज्या पद्दतीन आज nearly 10 to 12 million टन कोल इम्पोर्ट जाता हेजेर वास्कोकारांक मुर्मुगांव ह्या हितून कितलो म्हाका दिसता कोविडाच्या वेळार इफेक्ट जाल्लो, लांगजाचे जितना इफेक्ट जालो आनी सागरमाला प्रोजेक्टाचे एक्सपान्शन इज ऑलमोस्ट 43.2 million metric ton. The MPA is asking for 43.2 million metric ton. That is equivalent to 4 crore 30 lakhs trucks in a year of 10 tons. So 4 कोटी 30 लाख ट्रक एक वर्सान गोंयांत कॅपॅसिटी आहा काय कितें हो सरकारान करपाक सोदता आनी हें बंद करपाक आमी रस्त्यार येतले आनी ह्या BJP सरकार आज जे एक्सपोज जालेले आसा गोंयकारांनूय चिंतपाक जाय हो फोटींग सरकार जो आज हिंगा सरकार म्हणून हिंगा आहा आनी हे आमदार जे घातकी आमदार आज तांकां सपोर्ट कोताय जे पयले जेन्ना आशिल्ले काँग्रेसा बारा त्या वेळार गोंयांत कोळसो नाका म्हणून म्हणटाले आज तेंगेलो स्टँड कितें हेंय गोंयकार चोयतले. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आज हांवें काँग्रेसच्या हावजा सकयल भाजप कार्यकर्त्यांचो मोर्चा पळयलो. विशय आसलो काँग्रेसच्या एखाद्या कार्यकर्त्यान आमचो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच्या आई विशयी अपशब्द काडलो. निषेध करपाकूच जाय, हांवूय त्याच मताचो आनी जे BJPन आयज केला तेजें हांव समर्थनूय करता. आतां विशय कसो आसा, ज्या मोर्चान सहभागी जाल्लो एक आमची मॅडम कुंदा चोडणकर जी 3-4 वर्सां गायब जाल्ली. येदे व्हडले विशय घटना गोंयांत घडल्यो, क्रायम म्हण महिला बद्दल म्हण म्हारगाय वाडली, खंयसरूच आमकां कुंदा दिसूंक ना. रस्त्याची सगळी नास जाल्ल्या त्या वेळार आमकां कुंदा दिसूंक ना आनी अचानक आयज आमची मॅडम कुंदा प्रकटले. ताका लागून तेज्या मनाक काळजान देव बरें करूं म्हणटा. दुसरो उरलो आमचो आमदार केदार नायक. तो खंयच्या तोंडान काँग्रेसच्या हावजा सकयल गेले म्हाका कळना. ज्या केदार नायकाची राजकीय कारकिर्दी आमदार म्हणून काँग्रेसच्या हातीचेर जाल्ली त्या केदारान थंय वयचे सुत्रण विचार करपाक जाय आसलो. तुका काँग्रेसची तिकेट दिवंक आसलो जाल्यार तूं आमदार जावपाचो लायकीनच नासलो. साळगांवच्या लोकांनी तुका काँग्रेसची उमेदवारी मेवळ्या म्हणून तुका मतदान केल्लें हें केदारान लक्षांत दवरचें. थंय गेल्या उपरांत जेणी म्हटलें राहुल गांधीन थंय माफी मागची. हांव केदाराक सांगता, जाता जाल्यार पयलीं तूं साळगांवच्या लोकांची माफी माग, तेन्ना तुका वालोर. प्रत्येक मतदाराची माफी माग, प्रत्येक घराघरांत वचून आनी सगळे कुटुंबाची माफी माग. आमी तुका फटयलो म्हणून तुवें प्रत्येक सालिगांवच्या जनतेक फटोवन तूं काँग्रेसच्यान BJPन गेला. तुका नैतीक कसलीच ना, नैतिकता कितें कोणाच्या अगेन्स्ट उलोवपाक, स्पेशली काँग्रेसच्याच अगेन्स्ट. तूं पळय 4 गोटे खाता, तुका आयज पळय ताट गावला ते काँग्रेसच्या कुस्तार गावला. हो तुवें विचार करपाक जाय आसलो. दुसरी उरली गोष्ट दुसरी, तुका तर मोर्चा खऱ्यांच सहभागी जावचो आसलो जाल्यार साळगांवच्या रस्त्यांक पळय पाड पडला न्हू, थंय एक तसोच एक महिला मोर्चा मरे काड. लोकांक दाखय बाबा आपल्या सरकारान साळगांव मतदारसंघाच्या रस्त्याची कशी वाट लायल्या ती, तेन्ना तुका वालोर आसलो. तें न करता जेणे तुका पळय आयज तिकेट दिवन आमदार घडयलो त्या काँग्रेसच्या कार्यालया सकयल वचून तेंचो निषेध करता आसतना केदारान तरी स्पेशली विचार करपाक जाय आसलो. देव बरें करूं. सरकाराचो इंडस्ट्री मंत्री राब मोविन गुदीन हाका एक्वीट केलो म्हणून ताणें व्हडली सेलिब्रेशनां केली. आतां हे एक्विटलान म्हाका दिसता सरकाराक एक ऑकवर्ड पोजिशनान घाल्लो. कित्याक जजमेंटान जुईजान क्लियर सांगलां की प्रोसिक्युशनान केस विकन केली म्हणून. म्हणल्यार जे सरकारान ताजेर केस घाल्ली त्या सरकारानूच केस वीक केली आनी ताजे खातीर ताका एक्वीट करचो पडलो. हाचो अर्थ कितें की पयलीं मनोहर पर्रीकारान 27 वर्सां पयलीं ताजेर केस घाल्ली
ताजे मागीर 2016 जेन्ना तो भितर सरलो BJPन तेन्ना मनोहर पर्रीकरान गियर मातशें चेंज केलें आनी ते स्कॅम आसा ते अटेम्प्ट टू स्कॅम म्हणलें. ताजे मागीर सरकारान कन्सिस्टंटली प्रोसिक्युशनान केस विकन इतली केली की फायनली ताका एक्विटल मेळ्ळा. आतां ह्याच सरकारान ज्या सरकारांनी केस वीक केल्या तो सरकार अपील करतलो काय कितें ह्या सरकाराचें डिसिजन लोक उत्सुकतायेन पळयतात. पूण एक मात क्लियर कळटा की लॉन्ड्री म्हळ्यार वॉशिंग मशीन कशें BJPचें फंक्शन जाता हें तांणी गोंयान प्रत्यक्षान दाखयलेलें आसा. पयलीं तुमी ताका गाळी मारप, मागीर तुमी ताका भितर घेवप आनी केस इतली धरोवप आनी इतली विकन करप की केसींतल्यान तो निर्दोश भायर सरता. आतां हातूंत प्रश्न कितें येता? प्रश्न येता पर्रीकाराचो आनी पर्रीकाराच्या समर्थकांचो जे ताजे बरोबर ताजे भक्त कशे आशिल्ले. तांणी कितें करपाचें? तांणी गणपती बाप्पा कडेन बुद्ध मागपाची, फॉरवर्ड वचपाक. तांकां आनी कोण खायना थंय. BJPन तांचो कांय तांकां स्थानूच ना. जे मनोहर पर्रीकाराचे समर्थक आशिल्ले, जे ताजे चाहते आशिल्ले, जे ताजे फॅन्स आशिल्ले तांकां ह्या आयचे BJPन स्थान ना. कित्याक पर्रीकारान ज्यो वस्तू म्हणिल्ल्यो पयलीं बिगिनींग वीथ पावर स्कॅम, ताजे मागीर दिगंबर कामतीचेर खूब कितें कितें म्हणिल्लें, तो आज तांचो मंत्री जाल्लो आहा. आनी आतां फुडें डबल ट्रॅकींग जें ताणें ओपोज केल्लें तें डबल ट्रॅकींग पसून आज सरकार एनवायरमेंटल कन्सर्न्स आसतना NGT आनी सुप्रीम कोर्टान पसून ऑब्जर्वेशनां नेगेटीव आसतना ते डबल ट्रॅकिंगा आतां फुडें सरता. म्हळ्यार पर्रीकाराची लेगसी म्हणून जी आहा इज फुल्ली अँड फायनली बरीड बाय द डबल इंजीन सरकार ऑफ द BJP. हें पर्रीकाराचे समर्थकांक क्लियर कळपाक जाय आनी तांणी हें एक्सेप्ट करूंक जाय. आनी आतां फुडें कितें करप हें सरकारांचें, दोनूय सरकारांचें, तें तांणी एक डिसिजन घेवप आनी डिसिजन घेवपाक तांकां गणपती बाप्पा बरी बुद्ध दिवं अशें हांव देवा कडेन मागतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.